दर वर्सा गोव्यान लाखांनी पर्यटक येतात। या निमतान गोयची आर्थिक स्थिती प्रबळ करपा खातीर पर्यटन क्षेत्र आपले योगदान दिता। गोंयान दाबोळी हो एकूच एअरपोर्ट आसलो, पूण 2013 मोपा एअरपोर्टाक मान्यताय मेळ्ळी। 3000 कोटी रुपया खर्च करून मोपा एअरपोर्टाचे बांदकाम 2022 वर्सा पूर्ण जातले अशी आस आसा। खूप अडचणी येवन शेवटी 16 जानेवारी 2020 सर्वोच्च न्यायालयान पर्यावरण मंजुरी दिवन हो प्रोजेक्ट कंटिन्यू जालो। हो एअरपोर्ट जर जालो तर अनेक लोकांक पोटापाण्याची व्यवस्था जातली। गोंय सरकारान कासारवणे, चांदेल, वारकोंडा, उगवें आणि मोपा अशा गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांकडल्यान जमनी घेतल्यो आणि त्या लोकांक वेगळ्या ठिकाणी घरां बांधून विस्थापित केले। ऑगस्ट 2022 मेरेन ह्या एअरपोर्टाचे काम पूर्ण जातले आणि लोकांक प्रवास करपा खातीर उक्ते जातले अशें भाजप सरकारान म्हटलां।